रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी. राघव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल. शिवाजी महाराज की जय. संत जन की जय. भारत माता की जय. रामकृष्ण हरी. आज मुरगाव वारकरी संस्थाचे तिसरी पंढरपूरची पायी वारी पंढरपुराच्या माऊलीच्या दाराकडे पावत आसा आणि 70-80 किलोमीटर आम्ही पयस आसात. 160 वारकरी आसात. इतके सुंदर आयोजन दिलीप माऊली असत, यज्ञेश असत, संतोष असत, या सगळ्या कमिटीन केला आणि म्हाका एक संधी मेळ्ळी पायी वारी येवपाक. आणि आज आमच्यामध्ये आमच्या मुरगांवचे आमदार श्री संकल्पजी आमोणकर, त्यांची धर्मपत्नी श्रद्धा आमोणकरी आयिल्ली आसा. एक अद्भुत चमत्कार आसा आमकां की मुरगांवच्यान आमी 10 तारखेक सुरू जाल्या. आज 12वो दीस आसा आणि 3 दिसान आमी पंढरपूर माऊलीच्या दर्शनाक वयतले, चंद्रभागेन नातले. अशाच आमची कृपा आमच्या मुरगांवाचेर, आमच्या गोंयचेर, आमच्या देशाचेर आसचे. आमच्या वांगडा श्वान माऊली म्हणून एक कुत्रो आसा, तो सुद्दां गेली 3 वर्सां वारी करता. आमचे सेवक फुडें वचून रांदपाचें काम करतात, जाग्याची वेवस्था करतात. हें सगळें शक्य जालां मुरगांव वारकरी संस्थेच्या सगळे जे कमिटी आसा तेंच्यांनी केला म्हणून. देव बरें करूं. रामकृष्ण हरी. सुरू करू. रामकृष्ण हरी सगळ्यांक. हांव सुबीर संजगिरी, साकवाळे रावपी आणीक विठ्ठल मुरगांव वारकरी संस्थेच्या तर्फे ही वारी हांव करपाक शांतादुर्गे देवळांतल्यान सुरू केल्ली. आमी 10 तारखेक भायर सरले हांगाच्यान मुरगांवच्यान आणि आज आमचो 12वो दिवस. तर इच्छा खूब आशिल्ली ही वारी करपाची आणि एक निश्चय केल्लो की सबंद वारी चलूनच करतलो अशें म्हणून. सो पंढरपूर आनी विठ्ठलाच्या कृपेन आतां पर्यंत अजून गाडयेन बसचें पडलें ना आणीक वारी पूर्ण करतलो ही सामकें ठरयल्लें आसा. तेन्ना आनीक थोडेंच डिस्टन्स उरलां. सो ही वारी पूर्ण करतले, आमी सगळे पूर्ण करतले. एक सांगपाचें म्हणजे मुरगांव वारी संस्था जी आसा तांणी आमच्या सगळ्यांची इतली उत्तम सोय केल्ली आसा आणि स्पेशली दिलीप माऊली जे आसात तांणी हो पुढाकार घेवन ही वारी इतली उत्तम तरेची केल्या. तेन्ना तांकां खूब खूब शुभेच्छा आणि धन्यवाद सुद्दां. वारीचो अनुभव म्हणजे आमी सगळे 160 लोक एक फॅमिली कशे रावतात, एकामेकाक समजून आणि एकमेकाक मदत करून इतली बरी अंडरस्टँडींग आसा सगळ्यां मदीं. आनीक बरें हाणें आमी संपूर्ण वारी कंप्लीट करतले अशें ठरयलां सामकें. विठ्ठलाच्या कृपेन आतां पर्यंत कांयच आमकां प्रॉब्लेम अशें जावंक ना आणि ही वारी खूब बरी जातली हे सामकें 100% शुअर. आणि अशीच हाज्या फुडें आमकां देवान शक्ती दिवची अशी वारी करपाक. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. आमची खूप इच्छा असली की पंढरपूरची वारी करपाची, पण ते अजून जुळून जाऊन आले. आम्ही भरपूर वारी केल्या, वैष्णोदेवी, अमरनाथ सगळे करून कैलास पर्वतार सुद्धा वचून येयल्या. पर्वतार वचून आपण कैलास त्या मानसरोवरात वचून येयल्या. पंढरपूरची सुद्धा गाडयेन दर्शन घेऊन येयलें, पण पायी वारी अजून करून आणली. ती खूप इच्छा उरलेली आणि ही फॅसिलिटी एकदम घराकडे जवळ मेळ्ळी आणि सगळे लोक बरे कोऑपरेटिव्ह आसा. सगळे आजपर्यंत सुरळीत चल्ला आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा सुरळीत चलतात. 2 दीस उरल्या तर सगळ्या लोकांनी जॉईन जाऊन भरपूर फायदो घेवपाचो आणि आपली इच्छा पूर्ण करपाची. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी. माझं नाव वनिता धनंजय पाटील. माझी ही दुसरी वारी आहे आणि ही वारी म्हणजे ह्या वारीत येणं ना खूप सुखमय असतं, आनंदमय असतं आणि मला असं वाटतं प्रत्येकानं ह्या वारीत यावं. आणि ह्या आमची जी वारीचा जो हे आहे ना
तो इतका चांगला आहे ना, ते सगळ्यांना असं सांभाळून नेतात, सगळ्यांना इतकं चांगलं व्यवस्था करतात, इतकं चांगलं नीट नेतात करतात, सगळ्यांची काळजी घेतात, सगळ्यांना व्यवस्थित हे करतात. पण प्रत्येकाने ही वारी करावी आणि प्रत्येकाने आपल्या मनोभावाने ही वारी करावी. या वारीत प्रत्येकाला कळेल की जीवनात किती संकट येतात, त्यावर कसं मात करावा आणि कसं पुढं जावं आणि कसं विठ्ठलाच्या पांडुरंगाच्या सानिध्यात आपण जास्तीत जास्त जावं. एवढंच. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. माझे नाव दिलीप महादेव मावळणकर. मुरगाव तालुक्याच्यान आमची ही तिसरी वारी वयता. ह्या वारीचो आमचो एक उद्देश असो आसलो की आमच्या मुरगांवच्या सगळ्या भाविकांक जिंची इच्छा आसा पंढरपूर वारीक वचपाची, तेंची इच्छा आमी पूर्णत्वा कडेन व्हरपाचो प्रयत्न करता. ह्या वारीन आमकां बरेंच काही शिकोंक मेळटा. पयलें म्हटल्यार मनशांनी एक कशें रावप, बारीक व्हडलो मनीस सगळे एकत्र कसो रावप, एका बरोबर अख्खो दिवस 15 दिवस कशें काडप सगळे जाण एकी कडेन, ही गोश्ट शिकोंक मेळटा. तशेंच वाटेक वयताना आमकां बरेच कश्ट करचे पडटा, बरेच त्रास सहन करचे पडटा. ते पायी चलत आसतना आमकां वत घेवचें पडटा, गरमी, पावस पडटा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां घेत वचचे पडटात. हे त्रास सहन करीत करीत आमकां ही पंढरपूरची पांयवारी आमकां ही कंप्लीट करपाक आमचो सगळ्या वारकऱ्यांचो एक प्रयत्न आसा. आनी तसोच प्रयत्न आमचो हो ह्या वर्साची ह्या आमची तिसरी वारी आमची आसा. सो ही वारी आमी पूर्णत्वा कडेन व्हरपाक आमचो प्रयत्न आनी अशीच फुडें जावपाचें, आमचे वारकरी अशेंच वाडपाचे, ही आमची सगळ्या मुरगांव तालुक्यांतल्या तशेंच सबंद गोंयांतल्या भक्तां कडेन विनंती आसा. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. पावली चालती पंढरीची वाट, सुखी संवसाराची सोडून या गाठ. म्हळ्यार आमी सगळ्या आयुश्यान आमकां सगळें मेळिल्लें आसा, पूण खंय तरी आमचो कम्फर्ट झोन आमी सोडून आमी ही वारी करता. प्रोफेशनली हांव एक एडवोकेट आनी त्याच भशेन कितलेशेच प्रोफेशनली लोक आसा, डॉक्टर्स आसात आनी वेगवेगळे प्रोफेशनली आपलो बिझनस आसा आनी खंय खंय कामान आसा, ते सगळे जाण आपले सोडून ही वारी करतात. वारी करप कारण म्हणजे की आयुष्य शिकयता. आयुश्यान गजाली म्हणजे प्रत्येक ज्यो गजाली आसा, इम्पॉर्टन्स जे आसतात, वागणें कशें वागप, एका मनशा बरोबर उलोवप कशें वागप, एडजस्टमेंट कशें करप, हे सगळें वारीन शिकयता. वेगवेगळे लोक तुमकां मेळटा, वेगळे वेगळे जाणटे नेणटे आसूं, सगळ्यां कडल्यान उलोवन एक वेगळो अनुभव मेळटा. आनी आयुश्याची एक प्रत्येक प्रॅक्टिकल लायफ तुका शिकयता की बाबा फुडें आयुश्यान कसले प्रसंग आयला आपूण कसो तो मात करतलो. सो ही एक गजाल आमकां शिकयता. आनी एज अ यूथ म्हाका खूब प्रावड फील करता एक वारी करपा खातीर. ही म्हाजी दुसरी वारी आनी खूब आनंद दिसता की जेन्ना एक आषाढी एकादशी लागीं पावता की वारीक केन्ना चलतलो. सो ती एक स्पिरीट घेवन हांव चलता मुखार. आनी हांव प्रत्येक यूथ जे आसात तांकां मागता की तेंच्यांनी फुडें पार्टिसिपेट करचें, कारण कित्याक एक वेगळो अनुभव तुमकां मेळटलो, विठ्ठलाची भक्ती मेळटली आनी विठ्ठलाची भक्ती केल्यार एक बरी एक मनशांती मेळटा, मनाक बरे विचार येता, बरें मार्गदर्शन मेळटा तुमच्या आयुश्याक आनी त्याच भशेन तुमचें आरोग्यय बरें उरतलें. कित्याक यंग जनरेशनान तुमी सपोज चलत रावले, हेल्थूय बरो उरलो, प्रत्येक तुमचे जेन्ना पावलां घालता ते तुजे प्रत्येक जे पॉयंट्स आसता बॉडीचे जे पांया कडेन, सो ते प्रत्येक पॉयंट्सान तुमचो हेल्थ बरो उरता. सो हे एक बरो अनुभव आनी एक प्रत्येकान भुरग्यांनी हें एक म्हाका दिसता तांच्यांनी करूंक जाय. आनी त्याच भशेन मनशा बरोबर वावुरपाक एक वेगळी एक मेळटा, संद मेळटा. त्याच भशेन आमकां सेवा करपाक मेळटा. एक दीस आमकां एक सेवा करपा खातीर आमकां एक अपॉयंट करतात. सेवा प्रत्येक वारकरींची तांचे कित्याक वारकरी चलतात, तांकां फोड येता, तेंची कात वता, सो तांकां एक बँडेज लावप, तेंच्या खातीर तांकां अन्न दिवप, अन्न वाडप. सो ह्यो ज्यो गजाल्यो आसा ते तुका शिकयता. मोटेपण आपलें आसा तें सगळें विसरून तूं एक कमीपण घेता आनी तें कमीपण जेन्ना एक मनीस घेता तेन्ना एक मनशा मदीं जेन्ना रावता तो तें एक्चुली खरें सूख अशें म्हजें म्हणणें. आनी सगळे जाण ह्या भक्ती वाटेन वचचें म्हणून अशें एक मागता. आनी त्याच भशेन सगळे विठ्ठलाचें नामस्मरण करून सदांच एक रामकृष्ण हरी म्हणीत जप करीत आपलें मन प्रसन्न दवरात. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. हांव स्वराज शशिकांत नायक. हांव वास्कोसून ह्या वारीक जॉयन जाला. ही आतां वारी म्हजी तिसरी वारी. पयलीं एक स्वप्न आसलेलें, आईची इच्छा आसलेली की एक तरी वारी आमी करचें म्हणून. खूब प्रयत्न केलो, खूब
संदी सुद्दां सोदपाचो प्रयत्न केलो की खंयच्या वारीन जॉयन जावचें, पूण वास्कोच्यान जी वारी वयता ते वेगवेगळे लोक वयता आनी आमी ते संपर्कान नासता त्या लोकांच्या, सो ती आमकां तितलीच कठीणशी दिसपाक लागली. सो हांवें म्हजे ऑफिसान एक कामाक आसलेली जगन्नाथ बेहरा म्हणून, तांकां सांगलें की आमकां पायी वारी वचपाची इच्छा आसा, कशें जातलें कितें जातलें हें आमी डिस्कशन करताले. इतल्यानूच 3 वर्सां पयलीं एक संदी मेळ्ळी की आमची मुरगांवची वारकरी संस्था तेंच्यांनी एक ग्रूप फॉर्म केला आनी ते एक प्रयत्न करता की आमी वारी व्हरपाची म्हणून. जशें आमकां कळ्ळें आमी सोमतेच फॉर्म भरले आनी पयले वारी गेले. एक इच्छा आसलेली की मनशाची इच्छा आसता एक टायम तरी वारी करपाची, पूण करता करता आयज 3 वर्सां जालीं हांव, म्हाजी आई, म्हाजी एंटायर फॅमिली ह्या वारीक येता आनी सहभाग जाता. हे वारीन आमकां इतले काही गोश्टी शिकपाक मेळटा, संयम, पेशन्स, एकमेकां वांगडा कशें रावपाचें, कशें एडजस्ट करून करता. आमचे जो कम्फर्ट झोन आसा तितूंतून आमी भायर सरून आमी एडजस्ट करून हे 15 दीस कशें वयता आनी कशें काडटा हे कांय आमकां समजना. वयता आसतना पायी वारी आमी म्हणटा आमी सगळ्याक आयज बायट दिता, सांगता सगळे बरे सुखद गोश्टी सांगता, पूण इतली सादी गोश्टी ना. 15 दिवस हे एकदम कठीण आसता. आमकां हो एनवायरमेंट, नेचर, जर पावस असलो बरे भशेन आमची वारी चलपाक आमकां इजी पडटा, पूण ह्या फावटी कितें जालें मातशें पावस ना, गरमी आसलेले, तितलेच चलपाक त्रास जाले. पूण प्रत्येक वारकरी कोणेच गिव अप करूं ना. आयज आमच्या कडेन 71 महिला मंडळ, हेड्स ऑफ ह्या महिला मंडळाक. महिलांक इतली इजी ना ही वारी करपाक. तांकां खुबशी प्रॅक्टिकल गोश्टी डिफिकल्टी आहा जी तांकां एडजस्ट करची पडटा. एक आमी जेंट्स लोक खंय एडजस्टमेंट करून खंय न्हांवपाचें, खंय रावपाचें आमी सगळे भायर करूंक शकता, पूण तांकां इतली पॉसिबल ना. सो हांव आमची नारी शक्ती एंटायर जी ह्या मुरगांव संस्थेक जोडलेली आहा तांकां नमन करता की तेंच्यांनी ही वारी जॉयन केली आनी इतली आतां कंटिन्यू 10-12 दीस जाले ते आमच्या वांगडा चलता. ना वत ना पावस कितें पळयनासतना सदींच आमच्या कडेन सगळीं जाण आसा. हांगा भुरगीं सुद्दां थोडीं आसा जी बीन जॉयन जाला, जरी ते थोडे भुरगे थोडी पावलां चलता, पूण ते सुद्दां तितलेच गरजेचे. आजच्या ह्या जनरेशनाक हे वारीचो म्हत्व कळपाचें खूब गरजेचें आहा. हे आमी शिक्षण दिता तांकां, बरे बरे स्कुलांनी कॉलेजींनी घालता, सगळे तांकां शिक्षण प्रोवायड करता. पूण हांव आमच्या पेरंट्सांक सांगूंक सोदता की एक टायम तरी आमचे ल्हान हे भुरग्यांक, माणकुल्या भुरग्यांक हे पायी वारीचें मार्गदर्शन दिया आनी तांकां सांगा ही वारी जॉयन करून घेवनी म्हणून. कित्याक ही खुबशी गोश्टी तांकां शिकयतली आनी तांकां फुडाराक सुद्दां बरें पडटलें. आनी हांव आभारी मानता आमचे जे हांगासर MLA श्री संकल्प आमोणकर येयला आनी इवन हे 4-5 दीस जाले दाजी सरकार येयले आनी खुबशी व्हडली व्हडली हस्ती वास्कोच्यान हांगासर येयला आनी तेंच्यांनी आमकां ह्या संस्थानाक काही तरी मदत केला आनी आमकां ही वारी सक्सेसफूल करपाक हेल्प केला. देव बरें करूं. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. म्हजें नांव रामकृष्ण गणपत होन्नावरकर. आमी मुरगांव तालुक्यांसून एकंदरीत 19 वारकरी 4 वर्सां पयलीं गेल्लेले. 4 वर्सां पयलीं वारी करून आयल्या बरोबर आमकां बऱ्याच लोकांचो फिडबॅक मेळ्ळो की आनी लोक सगळे जाण आतुरतेन म्हणटाले की आमकां बी व्हरा. मागीर आमच्या सगळ्या वारकऱ्यांनी एक निश्चय केलो की आमी व्हरपा खातीर आमी संस्था स्थापन करून ह्या संस्थे मार्फत आमी 3 वर्सां पयलीं वारी सुरू केली आनी त्या पयल्या वारीक आमच्या कडेन एकूण 55 वारकरी आसले पयल्या वर्साक. त्या वारीन 3 वर्सांचो ल्हान वारकरी ते 73 वर्साचे वयस्क वारकरी अशे हो वयाचे सगळे जाण आसले. नेक्स्ट दुसऱ्या वर्साक हेच वारकरी 120 जाले आनी आयज तिसऱ्या वर्साक हे वारकरी 160 जाले. ही जी संख्या आहा वारकऱ्यांची ही वाडत आसा आनी अशीच वाडत रावची. भक्तिमय वातावरण हे सदांच चालूच आसचें, नामस्मरण चालूच आसचें आनी सगळ्यांक पांडुरंगान आयुष्य, आरोग्य आनी बरी सेवा करपाची मौका दिवपाचो आनी हे सगळे फुडें घेवन वचपाचें. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. माझे नाव राजेश रवींद्र गोंडसेकर. हांव सड्या वयल्यान मुरगांवच्या वारयेसून येयला. ही माझी 3री वारी. खूब बरें दिसता की आमच्या मुरगांवच्या वाठारासून एक कितें तरी बरी गोश्ट जाल्ली आसा. ल्हानपणासून खूब इच्छा आसलेली एक वारी करपाची अशी खूब हें आसलेली, पण आज खंय तरी आमच्या मुरगांवासून स्टार्ट जाल्ल्या कारणान आमकां तितूर सहभाग घेवपाक मेळ्ळो.